नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेल शेड्रेसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाक स्वागत. पूरा पशी होड रहणं पित्र रहणं तशी पूरा कार्य पशी होड कार्य पित्र कार्य म्हणून म्हणटाचे. आमगेल जीवन आमी तरी देवाले गुरुंगेले आशीर्वाद कितले मेन की तितले इम्पॉर्टंट पित्रांगेले आशीर्वाद. आम्ही जन्मायच्या कारणाची पित्रांगेला आशीर्वाद असला मात्र एक जीव जन्मायच्या साध्य हे रण कशी तिरसू येतं तांगेले म्हळ्यार तांगेले श्राद्ध करचे तांगेले गेल्लेले दिवस आम्ही तांगेले उडगासकोण श्राद्ध कर्म करचे ते आमगेल पुरेत भटमाम प्रति एकलांक तांगेले पुरेत भटमा म्हणून असताची तांणी येवन ते चंद रितीर आमकां आमगेले घर कडेन कोरून दिताची त्यावेळी ते श्राद्ध कोरका जाल्यार ताका थोडे बग रांदप आमगेला तो कोरना येईल क्रम आसा. कारण मस्त जनांना म्हाका निमगिलेलें आसा कसं म्हळ्यार मागीर श्राद्धा करचें रांदप एक दही कोरून आमकां घालका आमकां कोळका म्हूण सांगून तुमकां ताजे विशयां भितर मस्त सांगचें न्ही तितलें पुरो म्हाका गोतना. आमगेल घरकडेन कसं कोरून आयल्याची फूड दुखून आमगेल मालगड्यान कसं पुराय रितीर केला ते आमी आतां थंयच्यो लसून आयल्याची तांणी कसं पुराय केला ते आमी आतां करतर आसाची. त्यावेळी हेची सम्म म्हूण हांव सांगना विंगविंगड भागांतू म्हळ्यार विंगविंगड प्रांत्यांतू विंगविंगड नमुनेचे संप्रदाय चोलन आसता तांतांनी करचें रांदप दुसरें आसता. त्या देखून तें तप्पू हे सम्म हे तप्पू ते सम्म म्हणून आमी सांगचें जायना. आमगेल घरकडे आमगेल मालगड्यान कसं पुरो संप्रदाय चलोवन हाडला की आमी जाव तितले ते संप्रदाय मुखार सुया आमगेल नेक्स्ट पिळगेक ताजे बगे आमी सांगून दिवया. आजी आमगेल घरकडे मिगेल मामाल श्राद्ध कार्य जाता आसा ताजे रांदप आमी पुरा जाव अशी मिगेल नंड पुरा जन आयल्याचे पुरा जन ओटू कुडसून आमी ते काम करता आसाची थोडे तुमकां ताजे बगे हांव माहिती दिता आमगेल वासरे वच. श्राद्धाक मुगांक अशी भारी इम्पॉर्टंट न्हय ते देखून हांव ते किरलाका ते देखून हांव पयरी रात्री तो मूग तिंबत घालून काल सकाळी चावंगाल्यां भितर बांदून दवरलो. आज सकाळी ताका पुरो किरल आयला आतां पळय तो लायकून धुवन काडलो आनी शिजत घाल्लो आमी सकाळी पुरो जन उठान माथ्यार नांव नेवन शुभ्र वस्त्र घालून आतां रांदप स्टार्ट केला. फस्ट हांव मूग शिजत घालता आमगे ते रांदणी ताका जावका जाल्यार पुराय नमने तांब्या आयदन पुरो आमगेल मालगड्यान कोन्न दवरला. ते देखून आमी कसं करचें म्हळ्यार असल पुरो कार्यक्रमा वेळार थोडे रांदप रान्नीर करचें गॅसारय करताची. आतां तो मूग शिजत घालो मूग शिजो अशें हांव एक 2 अड्डेस नारळ कांतून आतां मसालो घालता ताका जावका जाल्यार तितलो भाजील मिरसांग घालता चिंचा भाव घालना त्या म्हळ्यार म्हाका बिंबूल घालचें आसा. हे पळयलो तुमी किरलो आमगेल मायन कसं सांगचें म्हळ्यार श्राद्ध करतना जाल्यार व्हडना ते सिजना भितर कसं मेळटा ती रांदयका यूज करून रांदप करता म्हणजे तशें पळयाचें आमी हे ज्येश्ठ मासांत मामाल श्राद्ध येता देखून आमी हाका किरलो घालचे फ्रेश किरलाण घालचे मिठा किरलो न्हय फ्रेश किरलाण 2 दिवस पूड हाडची ते आमी खायनाची म्हळ्यार ताका पूड खावच्या यूज करनाची. ते किरलो तशी काडून उदका भितर घालून 2 दिवस नंतर आज मुगा घालच्यो तांतूंत तरणे कुडकी पुराय पळय आतां किरलो शिजत आयलो मूगूय शिजत आयलो बिंबूल घालना हांव ताका ते देखून मसला चिंचाम घालनी. आतां मीठ घालता हांव मीठ घालून पळय अशें मसालो रेडी जालो मुगाकय मीठ लागलें आतां तुका दवरनू आतां मसालो डायरेक्ट हांव मुगा भितरय काडटा. हें मसलाक पळयाची हें आतां बुरी करता आसा म्हळ्यार हांव एक 40 जनांक करता आसा हांगा ते देखून मसलाक वाटितना हांव 1 मुष्टी तांदूळ घाला सुकी मिरसांग घालेले दाखयला तुमकां हांवें चिंचाम घालनी इता म्हळ्यार बिंबूल घाला देखून हांव 1 मुष्टी तांदूळ कसाला घालचे म्हळ्यार मस्त जनां रांदप करतना ते अशी पान्नार वाडचे न्हय ते अशी राब्बुका ते धांवच्या नजे पातळ जावन ते देखून वाटितन 1 मुष्टी सुरय तांदूळ तिंबयलेलो घालचे आसा ताका आळावण म्हूण म्हणटाची मुगांक अशी खतखत आयले कुडले करबेवू सासम पण्ण घालचे. हें निवेद्य करूं आसा देखून आमी तोंडा दवरून पळोवचें ना. आनी हाका पळयाची गोड रांदय नेक्स्ट एक इम्पॉर्टंट श्राद्धा करचे गोड रांदय म्हणटाचे आमी हे कणगां जेवो नंद्रबाळ केळ्यांचे करचे. आतां हांव हांगा कणगां करता आसा फस्ट ते कणगां सन्न पीसस करून शिजत घालचे एका उतले उदक दवरून ते शिजता आसा म्हणटना ताका 1 चिमटी मीठ आनी एक गोड्डा चिट्टो घालच्यो. ते मीठ गोड्डा चिट्टो ते कणंग परत ते ओटू शिजून येता तांतू भितर तितलें येतना पळय ताका एक चूर आळावण घालका तांदळा पीठ मिक्स करून घाल्यार जाता ना जाल्यार आमी उंबरें पीठ वांटून दवरला ना तांतूंत 1 चमची पीठ काडून किरोवन घाल्यार जाता घालचें आनी खतखतान पातळ दाट रोस घालता ताका दाट रोस घाल्यार गोड रांदय जाली. आनी पळयाची वरणाचे वरना पळयाचे हांव मुगा दाळी
शिजोवन हांगा दवरला हाका शिजयतना हांव कसले घालनी आतां मासोल रेडी करुया आकपळ्याची एक वळा सोयी थोडी हळदी पिठी आनी थोडे जिरे हे घालून न्हू लायक स्मूथ मासोल वांटून घेवचो हांगा आतां हांव मुगा दाळीक तरणे मिरसांग घालता सुकी मिरसांग घालूंक ना मसला कयना पडनयना ते देखून मायल्ड आसूं हे मस्त तीख आसचें ना जे हाका तिखसाणी जावका जाल्यार तितले एक 5-6 तरणे मिरसांग घालचे आनी मीठ घालून एक खतखत हाडयता तितलो गिपळ्याची ह्यो मासोलू नय लायक स्मूथ पेस्ट करून हाडून आनी भितर घालता हाका चिंचांबय घालूं ना इता म्हळ्यार हें मस्त तीख ना देखून हें इतलें वांटून हाका घालचें तें वांटून आमकां कितलें जावका तितलें हळतारी उदक घालून पातळ करून घेवचें पण आतां मिक्सर धुवन हाका उदक घालता आनी लायक करून हें खतखत हाडोवचें ना जस्ट पुग्ग आयला जाल्यार खतखत आयल्यार बेत्त तें लायक एक पुग्ग घेवन ऑफ करून दवरचें हाका करबेवू सासम जिरें पण्ण घालचें वरना केन्नाय करबेवू सासम जीर पण्ण घाल्यार आमगेलें वरण रेडी जालें हांगा पळयाची एक 3-4 कारात हांव सपूर शिंदून हांगा मीठ लावन दवरला ताका मीठ लाग भितर आमी नणच्या भाजून काडी हांव पळय 1-2 चमचे तेल उन केले तातूंत भितर एक अर्द चमचे सासम घाले सासम पटपट जातना 1/4 चमचे मेथी घाली आनी व्हड एक हिंगा कुडकोय घाला हांगा ते पुरो पटपट जत्त आसतना समज 2 चमचे कोथंबीर घाली आतां हे पुरा लायक गोल्डन कलर येवताय भाजून काडला नणच्या घालची मिरसांग हांव सकाळ मसला मिरसांग उठायल कुडले भाजून दवरलेले ताजे उठ बदला आकपळ्याची समज एक 10-20 बेडगी मिरसांग भाजिलेली आनी एक 10 गांवची मिरसांग भाजिलेली आनी चडते चिंचांब आनी मीठ समज एक मुष्टी मीठ घाला हांवें तें पुरो घालून नय मासोल करता शाणपळ्याची कारात शिंदून मीठ लायिल्लें हांवें तें आतां हांगा तोळू घालता नारलेलें तेल हांगा तापत दवरला तातूंत भितर हे कारात्या फोड आमी समज पिळून घालका तें व्हड उज्जारी फस्ट उज्जी व्हड कोरका आनी समज तेल तापतरी ही कारात्या फोड तातूंत भितर भाजू घालका ते मदें मदें तूं चळतर रब्बुका ती आतां पुरा पोडी पळयाची हांगा पिळून घालता आसा समज लायक करून गोल्डन कलर येवताय भाजूका ती लायक क्रिस्पी क्रंची जेवताय ती भाजून काणू अशाणपणां नयच ल्हान कोन्न वांटून घेतला हांव हांगा नणच्या मासोलू तातूंत भितरी हे तळ्ळेले घालचें आनी ताका करबेव आनी सासम पण्ण घालचें तें जाल्यार नणचें रेडी हे पार्ट 1 हे तुमकां पुरो जनाक इश्ट जाला म्हणल्यार तो व्हिडिओ हाजी पार्ट 2 नेक्स्ट आमी आनी एक व्हिडिओ करून घालताची ते दोळटाय स्टे ट्यून्ड सगळ्यांक धन्यवाद.